नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करूंक सोदपी आज सरकार चलयतात. अस्मिताय दिसा विजय उलयलो. अस्मिताय दीस सरकारी पावण्यार मनोवंक अधिवेशनात थाराव. सरकाराची खंय टेस्ट. परवरे रेंटेड जीप दिव्यांगाच्या स्कूटरीचेर चढयली. स्कूटरवालो सोंपलो. कोरगांवां सेल्फ एक्सिडेंटात रशियन गेलो. गोंयभर फेटल अपघातांची माळ चालूच. पर्रीकाराचेर थोमणे मारपी बाबुशाक समज. पर्रीकार भाऊ आल्लेकार अशा फुडाऱ्यांचे पक्ष वयर काडूंक मोठे योगदान. तानावडे म्हणटा उत्पल बीजेपीत म्हणटा ती अफवा. 12वीची परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च. अंदू 19,000 विद्यार्थी परीक्षेक. नवे वेळापत्रका प्रमाण कोंकणी 13 मार्चाक, गणित 15 मार्चाक, इकॉनॉमिक्स 16 मार्चाक. लोकसभेचे वेंचणुकेत दोन्ही सीट काँग्रेस मोठे मार्जिनान जिखतली. तेलंगणात 5 सीटां वयल्यान बहुमताचो प्रवास. गोंयांतूय तेंच. प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो दावो. आणि हेमोफिलियाच्या 48 आणि SMAच्या 4 दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार. SMAचे दुयेंतीचेर वर्साक 1.5-2 कोटी खर्च. विश्वजीत उलयलो. कॅन्सराच्या दुयेंतीक नवे वखद. खबरो विस्तारान. गोंयाक महाराष्ट्रांत विलीन करूंक सोदपी आज सरकार चलयतात. विजय फातोड्या रवींद्र भवनात अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळीत उलयलो. आज हे ते खरे गोंयकार आसत जाल्यार 16 जानेराक सरकारी पावण्यार अस्मिताय दीस मनयताले. विधानसभा अधिवेशनात खंय सरकारी अस्मिताय दिसा खातीर खासगी थाराव घालतलो. फातोड्या रवींद्र भवनात अस्मिताय दीस दबाज्यान विजयान सरकाराक सोल्लो. महाराष्ट्रात गोंय विलीन करपाक सोदपी खंय राज्य चलयतात. 1947 इंडिपेंडंट जाले. आमी 1961 जाले. 1961 आमकां नेरून कितें सांगलें की 1971 मेरेन तुमी युनियन टेरिटरी उरतली. 1971 तुमी डिसायड करूंक जाता. पूण मोगो पार्टीक ताकतीक जाल्ली. ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें कशें तरी. म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें. आणि 63 स्टार्ट केल्ले वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा हे जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करूंक सोदना. हे कितें हाजेर सादें एक वस्त आहा आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस. म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात. अस्मिता दीस राज्य पावण्यार जावचो म्हणून अधिवेशनात खासगी ठराव घालता. बीजेपी पर्रीकाराचे उतर पाळटा काय ना ते पळोवया. गोंयकारपण सिद्ध करपाक सरकारची टेस्ट. हांव एक ह्या येताच्या असेंब्ली सेशनात एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन मूव करतो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो. जे बाब मनोहर पर्रीकारान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिल्लें ते इम्प्लिमेंट करचें. ते जर बीजेपी सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकाराची कितें तरी लेगसी म्हणटी वचून जे उलयतात ती कितली आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण ती करीत आसा अशी दिसता कितें तरी आसा म्हणून एक फॉर नेम सेक. दुसरें की हे मर्जरीस न्ही हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्यार अशें सिद्ध जातलें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायज. अपघातांची माळ चालूच. परवरे डेल्फिनोज सुपरमार्केटा कडेन रेंटेड जीप दिव्यांगांच्या स्कूटरीचेर चढयली. स्कूटरवालो सोंपलो. जीप चलोवपी ट्युरिस्टाक पुलिसेन धरलो. कोरगांव स्कूटरीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात रशियन सोंपलो. गोंयभर बारीक सारीक एक्सिडेंट चालूच. बाकी कडेन कॅज्युअलिटी ना. परवरे डॉल्फिनोज सुपरमार्केटा लागसार एक्सिडेंट. रेंटकारीचो स्कूटरीक धपको बशिल्ल्यान स्कूटरी वेल्या दिव्यांग दुचाकी चालकाक मरण. पुलिसांनी जीप चालकाक ताब्यात घेतला.
नमस्कार. आज सकाळी फुडें डेल्फिनोज सुपर मार्केटा कडेन एक अपघात जाल्लो आसा. एक प्रायवेट गाडी भाड्याक दिल्ली, तो खंय ओवर स्पिडीन आसलो आनी तेज्या फुडें एक अपंग व्यक्ती स्कुटरीन ट्रॅव्हल करतालो. त्या गाडयेन त्या अपंग व्यक्तीचेर फाटल्यान हाडून मारिल्ली आसा आनी तो अपंग व्यक्ती थंय पडोन म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ताचो मृत्यू जाल्लो आसा. कोरगाव भटवाडी स्कुटरीचो एक्सिडंट, एकलो ट्युरिस्ट सोंपलो. फाटल्यान जे कंपाऊंड दिसता त्या कंपाऊंडाचेर एक रशियन ट्युरिस्ट जो कोरगांव हांगा रेंटाक रावतालो, तेचें नांव पिटर अशें नांव आसा आनी 52 एज तेचे आसा आनी ताणें सेल्फ एक्सिडेंट जालें आनी तेणें वचून ते कंपाऊंडाचेर मारलें आनी ताका हॉस्पिटलायज केल्या उपरांत खंय तरी सांगपाक आयलें की तो डेथ म्हणून. एकंदर ह्या जाग्यार भटवाडी हरमल ती उतारती आसा आनी खुबशे लोक कन्फ्युजन जाता तांकां आनी रोड नेरो आसा, सो त्या खातीर खंय तरी हांगा कन्फ्युजन जाता आनी जे ट्युरिस्ट आसा तांकां जे रस्तो कळना ते व्हरून डायरेक्ट रॉंग सायडीन घेतले आनी तेणी वचून कंपाऊंडाचेर डॅश केले आनी तेचे काल मरण जाल्लेलें आसा. पणजे मल्टी लेवल पार्किंगे लागसार मोटार उमथी. मंगेशी एक्सिडंट, ट्रकाची कॅबिन काबार. मजगती राती बांबोळे मोटार उमथी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान मनोहर पर्रीकाराचेर टिका करपी आमदार मंत्री बाबुशान ज्येष्ठ फुडारा आड उलोवचे न्ही म्हणून बीजेपीची समज. पर्रीकार, भाऊ, आल्लेकार, धोण अशा फुडाऱ्यांनी संघातल्यान येवन पक्ष वाडयला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. उत्पल बीजेपीत येता म्हणटा ती खंय अफवा. स्मार्ट सिटीचे कामावयल्यान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मनसरात टिका करीत आसा. स्मार्ट सिटी वयल्यान बाबूश आड उत्पलाचो वादविवाद चालूच. आदलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या तशेंच केंद्रात संरक्षण मंत्री जाल्ल्या पर्रीकारावयली टिका पक्षाक आवडूंक ना. बाबुशाक आपण समज दिला. पार्टीचे ज्येष्ठ नेते जे असतात, मागीर त्याच्या भितर मनोहरभाई पर्रीकर असतात, श्रीपाद नाईक, आमचे राजन आल्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोण, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी संघान तांकां पयले पार्टीचें काम वाडचें, पार्टी व्हड जावची म्हणून तांकां संघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन धाडिल्ले आनी त्यामुळे ह्या लोकांनी पार्टी वयर काडपाक लागून भरपूर कश्ट घेतिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकराच्या नेतृत्वाचेर गोंया भितर सरकार जालें, गोंयभर ते फिरले, त्याच्या बरोबर हे बाकीचे श्रीपाद भाऊ आसत, बाकी सगळे नेते फिरले आणि पार्टीचें काम खूप वाडलें. आणि त्यामुळे हांवें सगळ्यांक काल इतलेंच सांगिल्लें की कोणेच ह्या अशा नेत्यांचेर आरोप करचे न्ही, वैयक्तीक तेचेर कितें उलोवचें न्ही, कारण त्यांचो पार्टी वाडोवपाक खूप त्याग आसा, मनोहरभाईचो खूब हे आसा. आणि त्यामुळे त्या दीस जेन्ना आमचे बाबूश मनसरात जे उलयले त्यामुळे तांकां सांगलें अशें करूं जायना. आणि त्यामुळे मनोहरभाई आसत, कोणे तरी 2 महिन्या पयलीं श्रीपाद भाऊचेर स्टेटमेंट केलो. त्यामुळे अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट कोणेच करचें न्ही हें सगळ्यांक सांगिल्लें काल. आणि दुसरें आशिल्लें की आमी आतां ठरयल्लें आसा की नवीन जे कार्यकर्ते लोक जे येवपाक सोदतात पार्टीन, कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडयल्ले आसले, कोण माजी सरपंच आसले, पंच आसतले, देवळांचे अध्यक्ष आसतले, माजी अध्यक्ष आसतले, ह्या सगळ्यांक पार्टीक घेवपाक हरकत ना. पण घेता आसतना जाका तकलेन तिकीट जर कोणाचें आसत जाल्यार त्या घेवच्या पयलीं मातशें विचार करचो पडटलो. उत्पल बीजेपीत येता म्हणटात त्या चर्चेत तथ्य ना. कोणाचेंच हांवें नांव घेवना आनी कोणाक प्रवेश दिता हें म्हणूना. आनी ताका लागून एक वेगळी आमी समिती स्थापन केल्या, त्या समितीच्या माध्यमांतल्यान जातलें. आनी त्यामुळे आज खंयच्या तरी पेपरार जें छापून आयलां तातूंत कांय तथ्य ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. 12वीची परीक्षा 28 फेब्रुवारी सावन 18 मार्च मेरेन चलतली. वेळापत्रक जाहीर. अंदू सुमार 19,000 विद्यार्थी परीक्षेक बसतले. गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये उलयलो. नवे वेळापत्रका प्रमाण कोंकणी पेपर 13 मार्चाक, गणित 15 मार्चाक, इकॉनॉमिक्स 16 मार्चाक. 12वीच्या परीक्षेचे वेळापत्र जाहीर केले. 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा. अंदू खंय सुमार 19,000 भुरगे परीक्षा दितले. जनरल स्ट्रिमीच्यो परीक्षा खंय जिओग्राफी पेपरान सुरू. दुसरो पेपर भाशेचो. So the main exemption starts from 28 February 2024. The examination starts from the 9:30 to 12:30. The first paper is Geography 4551 and for Divyanga student it is 4557 on the same date.
Last paper is 18th March 2024. So, and vocational stream paper starts from 28th February, 9:30 to 12:30. This is the timing. English communication skill is the first paper. 4201. This is for general, and then 4203 is for special children. They will finish their exam by 12th March 2024. Practical examination, this is scheduled from 1st of Feb 2024, and vocational also it commences. This is audit for the regular student. It starts from 1st of Feb 2024. So also NSQF subjects, the practicals will start from 7th Feb 2024. All the instructions they are given here. Any notification if it is there, the student should refer only the official website of the board or the app GBSHSC. They can download it and they will get all these notifications. Slight change here which we have done compared to the last year's examinations. The 80 marks paper, now the students will have to answer in, they can answer in 3 hours. Earlier it was 2.5 hours. So also 2.5 hours paper of 70 marks. Tentatively we have got the statistics, about 19,000 students will be appearing for class 12. 19,000 students. This is for general stream as well as for vocational stream. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत प्रुडंट. लोकसभेचे वेंचणुकेत दोनूय सीट मोठ्या मार्जिनान जिखतले. काँग्रेस बूथ पावण्यार सक्रिय काम करता, प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो दावो. तेलंगणात काँग्रेसीन जैत जोडले, तेच प्रमाण गोंयांतूय सत्तेर येतले. तेलंगणात 5 सीटां वयल्यान बहुमत गाठलें. गोंयांतूय खंय तेलंगणाची पुनरावृत्ती. काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे मंगळारा दाबोळे देवलो. गोंयांत खंय तो तेलंगणा सारखे जैत हाडून दिता. तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहाँ 5 सीटें थी वहाँ 65 सीटें वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती है. गवर्नमेंट आई है यहाँ पर 100% हम गवर्नमेंट आएंगे. जनता पर हमारा पूरा विश्वास है. जनता कांग्रेस को जितवाना चाहती है. काँग्रेस म्हणतात दोनूय सीटांचेर बीजेपी हे फावट पडटा. तुमची प्रतिक्रिया सीएमच्या स्टेटमेंटाचेर, यू थिंक इट इज ट्रू? जशें सांगलें की मुख्यमंत्र्यान उलटें सांगलां. ते मुख्यमंत्र्यान सांगलां की काँग्रेस पक्ष नॉर्थ गोवाक 1 लाख मतांनी जिखतलो आनी साऊथ गोवाचे जे सीट आहा ते काँग्रेस पक्ष 60,000 जिखतलो. कित्याक साऊथ गोवाक बीजेपीन 60,000 जिखपाचो प्रश्नूच येना. ते भाड्याचे बैल कितले हाडूं तो एक ऑलरेडी चालू जाला. सो म्हाका दिसता दे हॅव रॅटल्ड. आनी तुवें काल ज्या हिशोबान पळयलें की हे सगळे काँग्रेसीचे जे आमदार पळय उठून थंय गेल्या तांची तुवें बॉडी लँग्वेज पळयत, खास करून नुवेच्या आमदाराची आनी मंत्र्याची साफ दाखोवन दिता की बीजेपी दोनूय सिटां ह्या फावट पडटा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. म्हापशें पालिके कडेन फुटपाथ बांदूंक पयशे ना. पालिकेन स्वता हायकोर्टाक तशें बरोवन दिलां. हायकोर्टान बुधवारा सुनावणी दवरून पालिकेच्या सीओक हाजीर रावंक सांगलां. वर्सुकी बजेट, वर्सुकी येणावळ आनी खर्च सगळो हिशेब दिवंक सांगला. The High Court is hearing a public interest litigation related with construction of footpaths in Mapsa municipal area. During the hearing on Tuesday, Mapsa Municipal Council informed the High Court that they do not have any fund with them to construct that footpath, which will cost around 3.5 crore rupees. The High Court then asked Chief Officer of Mapsa Municipal Council to appear in person on Wednesday with all the documents related with annual income, annual budget, annual expenditure, and the matter has been fixed for hearing now on Wednesday. Mukesh Kumar for Prudent. स्मार्ट सिटीचे काम डेडलायनी भितर सोपूंक प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक वेगवेगळ्यो डेडलायनी. पणजेचो आमदार बाबूश उलयलो. ताणें स्मार्ट सिटी विशीं खात्यांचे अधिकारी, CCP, कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका घेतली. सबस्टँडर्ड कामाक खंय सल्लागार जबाबदार. बाबूश म्हणटा डेडलायनी आदी पावस येना जाल्यार पुरो. So basically we try to have a date or deadline
for each contractor when their job will be completed. Because what happens now, all the sewage lines and all those things should be laid down. It is only after that then the roads will be done. So until and unless you have a deadline for the sewage, for the completion of the sewage, then only the road thing can be taken up. Now as far as the deadline is concerned, so no contractor basically should miss the deadline. Because if you miss this deadline, then that deadline gets extended. So CCP wasn't part of this meeting? CCP also was part of it. All agencies were there. CCP was there, PDA was there, PWD was there, and sewage department. Because पाऊस आणि आता आम्ही देवाकडे फक्त मागपाचे मेळाचे पहिले पाऊस पडपाक substandard, as I said, our thing is what the one. The consultant is the main fellow who will be held responsible as far as the standard work is concerned, because the consultant will have to check the work. हेमोफिलियाचे 48 आणि SMAच्या 4 दुयेंतींक GMCत फुकट उपचार दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला. आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयलो. SMAच्या 4 दुयेंतीचेरूच वर्साक 1.5 ते 2 कोटी खर्च. GMCत वर्साक 300 ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंतींक ट्रीटमेंट. कॅन्सराच्या दुयेंतींक नवी वखदां दितले. गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे काही पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आम्ही रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो त्यांच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रीटमेंट आणि त्यांच्या सहकार्यान त्यांच्या CSRच्या माध्यमांतल्यान आम्ही हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रीटमेंट दिले वयतले आणि ह्या गोंय राज्यान आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आणि DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. Emicizumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost, and we call it the homophilic. In future, the state will have virtually close to zero bleeds. And हे खातीर they will have a better quality of life. आम्ही तांकां एक बरे क्वालिटी ऑफ लायफ एंड जीवनदान दिवपाचो आमचो प्रयत्न जे कितें आमकां मेडिकल फ्रेटर्निटीच्या माध्यमांतल्यान आणि आयज ह्या देशान आणि ह्या जगान जे कितें ट्रीटमेंट आमकां गावंक शकता, गोवा गव्हर्मेंट ह्या 4 पेशंटाचेर 1.5 ते 2 कोटी रुपया खर्च करतली. आणि हे आम्ही ऑलरेडी ठरयल्ले आसा. हे दर वर्साचो खर्च आसतलो. सोऱ्याच्या बॉक्सांचेर कोट्ट्यो घालून गोंयांतल्यान 6,87,000 सोरो केरळात व्हरपी टेम्पो कर्नाटक एक्सायजान धरलो. राधाकृष्ण कामत म्हणटा ताका धरला. दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांतल्या उल्लाळ रस्त्यार कारवाय. सोऱ्याचे 14 बॉक्स, तातूंत 887 लिटर सोरो आशिल्लो. गोंयसून केरळाक एका टेम्पोंतल्यान दारूची तस्करी जाता अशी माहिती कर्नाटकाच्या आबकारी विभागाक मेळिल्ली. त्यानुसार कर्नाटकच्या आबकारी विभागान दक्षिण कन्नड हांगासरल्या उल्लाळ या रस्त्या लागीं ह्या टेम्पोची झडती घेतली आसा. त्या टेम्पोत टोटल 896 लिटर हो गोंयचो सोरो मेळ्ळो. ह्या प्रकरणात जो चालक आसा तो कारवार जिल्ह्यातील होन्नावर हांगासरलो राधाकृष्ण कामत एका आबकारी विभागान अटक केल्ली आसा. तेज्यातल्यान एकूण वाहन आणि दारू अशे एकूण 6,87,000 रुपयाचो मुद्देमाल हो जप्त केल्लो आसा. केरळसून गोंयाक आडसाळ हाडची आणि गोंयसून पुन्हा केरळाक वयताना त्या टेम्पोत दारूचे बॉक्स आणि ते बॉक्स दिसूं नये हेच्या खातीर त्या बॉक्साचेर नारळाची करवंटां घालून ह्या दारूची तस्करी चल्लेली हेची माहिती आबकारी विभागाक मेळिल्ली. त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसा. कर्नाटकचे आबकारी विभाग पुढील तपास करीत आसा. प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद फोंडे. 1528 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताच्या जन्मस्थळाचे मुक्तीलढ्यात 1885 पहिली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात. 1966 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उबी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले.
नवदीचे सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संवसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. त्यावेळेला त्या ग्रुपाचें नांव आमी हिंदू एकजूट अशें नांव दिल्लें. आनी त्या वेळाचो आमच्या गोंयांत प्रचारक जो आशिल्लो हे दुर्गानंद नाटकणी हेंच्यांनी पूर्ण ताकद लावन हो ग्रूप जो आसा हो उबो केल्लो. आनी हो ग्रूप अशा प्रकारे उबो केलो की तो कसल्या प्रकारची संकटां जर येयली जाल्यार ताका तोंड दितलो. आनी त्यामुळे तशा प्रकारचे ट्रेनिंग्स कॅम्पांनी आमचे कॅम्प वेगळे वेगळे भरलेले गोंयांत. आनी ते वेगळे वेगळे प्रकारचे ट्रेनिंग दिवन हे गटाक तेणें त्या युवकांक सगळ्यांक जबरदस्त तयार केल्ले. म्हणजे एक इन्सिडंट म्हाका त्या हेतून याद जाता. म्हणजे आमी जेन्ना कॅम्प करताले एक दीस तो म्हणपाक की रातचे आमी भोंवपाक या. रातचे आमी गेले भोंवपाक तेज्या वांगडा. आनी मागीर ताणें खेळ सुरू केले. त्या खेळान ताणें कितें सांगलें की आपूण अमके अमके ठिकाणी कांय गोश्टी लपयल्ले आसा ते तुमी घेवन येवपाक जाय. आनी ते रातचे. आनी एक मनीस तेज्या वांगडा आशिल्लो जाका सगळें तें जंगल आनी सगळें तें खबर आशिल्लें. आनी तेणें आमकां सगळ्यांक सोडलें रातचे की चला तुमकां ही गोश्ट हाडपाक जाय ही गोश्ट हाडपाक जाय अशें म्हणून सोडलें. आमी जंगलान भोंवता रातभर भोंवता. म्हणजे आमची सगळी तयारी टॉर्च आसा आनी कितें आसा हें सगळें घेवन आमी जंगलान भोंवताले फोंड्या. आनी भोंवता भोंवता आमी अशा एका ठिकाणी पावले की आमी थकलेले जाम जाले. आमी बसले थंयसर. आनी मागीर दुसरे दिसा जेन्ना आमी सांगलें की आमी अशा अशा ठिकाणी भोंवताले आमगे जे कितें खेळ जो आसा तो जालो. पण जेन्ना आमी ते सांगताले कथन करताले की खंय खंय आमी कितें विश्रांती घेतली कितें घेतलें आमकां नाटकणीन तेन्ना विचारलें तुमी विश्रांती अमके ठिकाणी घेतली अमके ठिकाणी तुमी ज्या बशिल्ले तुमकां खबर आहा तुमी खंय बशिल्ले तेका म्हणून. हांवें ना म्हटलें तुमी प्रत्यक्ष स्मशान भुमीन बशिल्ले. त्यामुळे आमच्या कांठार हांगा झाप्पूक आमकां शॉक जाले. अरे हे त्या वेळाचेर स्मशान भुमी बीन आमच्या लक्षांत येतलें. म्हणजे आतां आमकां तशें व्हडलें भंय दिसना पण तो काळ जो आसा त्या वेळार स्मशान भुमी आनी अशें म्हटलें सामकें थरथरताले. अशा प्रकारची स्थिती. पण अशे सगळे अनुभव दिवन अशी टीम आमची जी आसा ती बरी जाली. आनी ती अशे जे 55 जो ते म्हणटात आमू ते अशे यूथ जे आशिल्ले तेंचो प्रवास जो आसा तेंचो बॅच जो आसा हो पयलो फुडें जो आसा तो गेलो तेंच्या फुडाकारान. ते आमचे वाहिनी प्रमुख. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.